NH16 काल क्लीन गेल्ली आज पोतून बोलली NH16 अल्लेम बीच सो सद्याक आमी आहा आल्लेम PWD कंट्रोल रूम आहा हिंगासर आहा आमी. सो आमी आयज कित्याक पावले हिंगा जे उदक आयज दिसा पावसा दीस म्हणटरी हें सदांच हें जाता उदक भरता रस्त्यार आनी आख्खे रस्त्यार लागले आख्खे डिवायडराक उदक तेंचता. आनी जेन्ना आमी येताले तेन्ना एक फोंडारो दिसलो आमकां बरो व्हडलो स्ट्रेच तुमी पळयतलो व्हिडिओचेर पळयतलो व्हडलो फोंडारो पडलो आहा. त्या फोंडाऱ्या लागून आमी हे भितर सरले आनी ते फॅमिली कडेन येयले. हे फॅमिली विचारले बाबा तुमकां कांयच प्रॉब्लम जायना हे प्रश्न विचारले तेन्ना तांकां तेंचे काळजांत धरपाक लागले ते उलोवपाक लागले तेंची भावना ती आमकां सांगपाक लागली. आतां हांव तेणी आमची भयण मायना आनी आमचो अंकल आहा हांव तुमकां तेंच्या तोंडांतल्यान तुमचें आयकचें काय हे प्रॉब्लमा लागून हे रस्त्याचे उदका प्रॉब्लम फोंडा लागून तांकां कसलो तेंचेर परिणाम जातलो तूं ताचे आमच्या भयणीच्या तोंडांतल्यान आयकली. बाय तुमकां कितें प्रॉब्लम जाता तुमी मातशें सांगा आमच्या हेका भितर. हाय प्रॉब्लम तर हाय एवरीवन. मेन थिंग कितें म्हाका त्या भितर आनी भायर सरोंक मेळना कितें हांव स्टार्टलो जाल्यार कांय मेळना म्हाका कितें जेवणाचें जावं कितें बसीन देखून वयतलें जाल्यार म्हाका वेरी ट्रबल जाता क्रॉस करपाक उदक उचलून कांय पयसा तेन्ना तितून रावलें जाल्यार घरान सो सॉलिड म्हणजे कोण कितें कस्टमर कोण कितें पिवपाचें बी कितें आहा जाल्यार कांय ना बसीन उबें रावलें जाल्यार लागीं तरी विसरोन पडटाय. सो वेरी डिफिकल्ट इशू आहा ऑलमोस्ट आतां जरा ऑलमोस्ट 5 years जातले हो आतां इशू आसा. सगळ्या चांगलें जायचं आसा म्हणजे मागीर जोगरा तांचेली आवड बापूय हाय घरा कडेन म्हाजी बरी ना हें जाता. आनी दुसरें म्हणजे तें हो MLA हो पंच ते म्हणटा माती आमची तुजी हांव कांय सांगना कितें माती आनी उशी येता तें. गमनीत म्हणटा आपणा पडना रेजिनल म्हणटा आपणा पडना सो म्हणल्यार तुका हांव म्हणा करता तुवें ऑलरेडी तांकां पंचा बीन सांगलें पंचा सांगलो म्हण इन्फॉर्म केलें मागीर तूं म्हणटा रेजिनल रेजिनल्डाकूय सांगलें तेणें कानार कांय घेवना म्हणटा तूं जाल्यार आनी कोणा येतलें ना गेल्लें तूं म्हणटा डॉमिक तेकाय बी सांगलें. सो तुगे जो तुवें प्रश्न करपा जाल्लो तूं सगळ्या कडेन वचून तूं तांकां इन्फॉर्म केलें बट तेगेर कांयच ना ही म्हणणी तुजी. त्या म्हणटा कितें तुमी आपण मनीस राव तुमी काम स्टार्ट करा काम निवड करा तर काय सांगता तुमी ना बघूं जाता आनी तुमी करपा जायना अशें म्हणून पंच म्हणटा. सो हे तुमी आयकोचें आमची भयण कितें सांगता ती की पंच जावन ताका सांगतात ते तुमी काम करचें म्हणून तुमी त्या रस्त्याच्या निवड तुमी करचो हें आमी म्हणना ही आमची भयण ती ताका डिफिकल्टली ती फेस जाता ती सांगता. ओके आनी दुसरी म्हणल्यार आमी तुमकां एक सजेशन दिता आमी जाणाय तुमचे तकलें आसपाना म्हणून एटलीस्ट आमगे बारीकशें आमकां जाय ती सजेशनां आयकून आमी लोकांक लागून आमी तुमकां सजेशन दिताय थ्रू रेवल्युशनरी गोवन की आमी पंचायती सांगताय की PWD कडेन तुमी एक टेंडर मागता तेंचो PWD फंडांतल्यान तुमी टेंडर काडय कळ्ळें तुका. आनी दर एक विलेजाक हे बोट फॉल्स जाता ते कंटिन्युअसली एवरी डे एक रिक्षा जाल्यार धाकलो टेम्पो घेवन तुमी हें फील करीत रावूं जाय आनी लोकांक प्रॉब्लम जावपा नाका. एक भाव आमचो फाटली 2 दिसां पयलो हें जालो सो हें दुसऱ्यांक घडोवं नाका कळ्ळें तुका. ही दुसऱ्यांक घडोवं नाका म्हूण हो तुमी हे पोट हावस कंटिन्युअसली थ्रू आवट द विलेज आनी दर गोंयच्या विलेजां हे स्टेप तुमी फॉलो करचें म्हण आमकां तुमचें सजेशन आहे आमचें रेवल्युशनरी गोवनांतल्यान. आनी बेगीचे बेगीन हो एक फोंडारो हो तुमी पुरोवचो की तुमी हे भाशेन काम केलां तें फोंडार पुरयलां 2 दिसान तुमी काम केलां काबार केलां बरी खबर. तेच फोंडाऱ्या पडोन मनीस मरतलो तोच एक्सिडेंटल स्पॉटू हे फोंडाऱ्या पडोन मनीस मरपाना हो पडोन हो तुमी डायवर्शन हो रोड बंद केलेल्या भाशेन केला डायवर्शन करून आनी जिल्ला रोड दवरला. हेगे तुमी मातशें लक्ष घालचें आनी बेगीचे बेगीन हे फोंडारे सगळे फोंडारे होच न्हू सगळे फोंडारे हे पुरून बेगीनच्या बेगीन कवर करचें काम. आनी हे लोकांक तुमी पब्लिका ट्रान्स दिना काय कितें आमी पे करताय तुमकां टॅक्स
आमगे टॅक्स पेयराला पयसो तुमच्या बोल्सांतलो पयसो काडून तुमी फंड पुरोय नाय आमच्या पयशांचे सगळें तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां तुकाय बी देव बरें करूं तुकाय बी देव बरें करूं.